भारतान बुधवारा जाल्ल्या क्रिकेट वर्ल्ड कपाच्या पयल्या सेमीफायनलींत न्यूझीलंडाक 70 धांवड्यांनी हारयले आनी वर्ल्ड कप फायनलींत एंट्री मारली। हें भारताचें 10वें जैत आसा। आतां मेरेन भारत 10 मॅची खेळ्ळ्यात, 10तल्यो 10 मॅची जिखल्यात। मोहम्मद शामीन 7 विकेट काडून विक्रम मेळयलो। विराट कोहली आनी श्रेयस अय्यर हांच्या शेकड्यान भारतान बऱ्या धांवड्यांचें लक्ष न्यूझीलंडा मुखार उबें केलें। विराट कोहलीन आपली सेंच्युरी मारून सचिन तेंडुलकर हांचो रेकॉर्ड तोडून विक्रम केलो। ही विराट कोहलीची 50वी सेंच्युरी आशिल्ली। आयसीसी वन डे वर्ल्ड कप 2023च्या पयल्या सेमीफायनलींत भारतान 70 धांवड्यांनी न्यूझीलंडाक पराभव करून फायनलींत प्रवेश घेतलो। भारतान टॉस जिखून पयलीं बॅटिंग करपाचो निर्णय घेतिल्लो। कॅप्टन रोहित शर्माय बरो खेळ्ळो। 29 बॉलांनी 47 रन काडले। 47 रनांत रोहित शर्मा बाद जालो। शुभमन गिलूय बरी पारी खेळ्ळो। उपरांत ब्रेस्तारा दुसऱ्या सेमीफायनलींत ऑस्ट्रेलिया आनी दक्षिण आफ्रिका मदीं जाल्ल्या मॅचींत ऑस्ट्रेलियान दक्षिण आफ्रिकेक 3 विकेटींनी हारयलें। आतां आयतारा 19 नोव्हेंबराक भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मदीं फायनल्स जातली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।